ONGC बेतूल हांगासर इंडिया एनर्जी विकाचे आयोजन केला। 125 देशांचे प्रतिनिधी गोंयांत चर्चे खातीर एकठांय आयल्यात। भारत ऊर्जा सप्तक 2026 ही परिशद कल्पनाशक्त वास्तवांत रूपांतरीत करपाची एक बरी संद म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे उलयल्यात। इंडिया एनर्जी वीक 2026ची चौथी आवृत्ती गोंयांत ONGC बेतूल 27 ते 30 जानेर 2026 मजगतीं सुरू आसा। भारताच्या पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाच्या आश्रया खाला भारतीय पेट्रोलियम उद्देग महासंघान आयोजीत केल्या। संवसारीक उर्जा परिवर्तनाच्या मुळाक भारत आपली सुवात घटमूट करता तेन्ना भारत ऊर्जा सप्तक 2026 सुरक्षीत टिकाऊ आनी परवडपी उर्जा पर्यावरण प्रणाली खातीर वेवहारीक उपाय मुखार व्हरपा खातीर धोरण निर्माते, वेवसायीक फुडारी, नवनिर्माण करपी आनी गुंतवणूकदारांक एकठांय हाडटा। उर्जा प्रगतीच्या फुडल्या अध्यायाक आकार दिवपी रणनिती, गुंतवणूक संदी, तंत्रगिन्यान हाचेर उजवाड घालता। ONGC बेतूल जावपी ह्या कार्यावळीक नोडल ऑफिसर सेक्रेटरी IAS ऑफिसर संजीव गाडकर, गोंय म्हायती आनी प्रसिद्धी विभागाचे संचालक दीपक बांदेकर, म्हायती अधिकारी ऑल्विन पेरेरा हांच्यांनी भेट दिली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।